ह्या हांगा पावसान हांवें एकदां 3 वर्सां पयलीं एकदां हांवें एकदां पोस्ट घातलेलो म्हणजे असोच आवाज केलेलो की हांगा बाबा पावसान बाबा त्रास जाता ह्या ट्रकांनी भितर हांगा उदक साठून हांगा मलेरिया डेंग्यूचे प्रकरण वाडटा आनी हांगा जे सायडीन जे रेजिडंट्स आसा तशें ते पुलीस स्टेशनाचेरूय वयर रूम आसा आनी सायडीन घरां आसा ते ल्हान ल्हान भुरगीं रावता सो मलेरिया जावपाचे खूब जाणच्यानी जाले सुद्दां हांगा मलेरिया आनी इतले जावन सुद्दां कोणेच कांय एक्शन घेतलेली ना सो हांव मागता कळकळेची विनंती करता सरकारा कडेन की कोणे तरी बाबा हेजे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें. फर्मागुडी एंट्री पॉइंटारूच स्क्रॅप गाडयो दिसतात. हे डंप यार्डूच जाल्ल्यान जमा. जेन्ना आमचे सबंद इंडियेचे जावं भायले ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येतात आनी जेन्ना ते गोंयच्यान फोंड्या येतात तेन्ना तांकां नजर मारतकीर अशें एक बांदोड्यान एंट्री मारतनाच अशें विचित्र एक लोकेशन दिसता तें म्हणजे फर्मागुडी आउटपोस्ट पुलीस स्टेशन. आउटपोस्ट पुलीस स्टेशनाचेर आयज ती बांदले जाल्यार खूब तेंप जालो प्लस आयज त्यो डंप गाडयो डंप यार्ड कशें तेणी करून दवरलेलें आसा गव्हर्मेंटान तें डंप यार्ड अशें आसचें न्ही. आयज आमी भायर खंय पळयता की फॉरेन टॅक्नोलॉजी आमी खूब यूज करपाक सोदता जावं आमी तांकां फॉलो करपाक सोदता. अशें जर भायर पळयत जाल्यार डंप यार्ड हें सेपरेट आसता आनी ऑफिसीस ही सेपरेट आसता. सो हांव ह्या गव्हर्मेंटा लागीं मागता ही सिस्टम आमच्या गोंयांत सुद्दां तेणी फॉलो करची. कितल्योश्योच गाडयो हांगासर एक्सिडेंटाच्यो हाडून उडयल्ल्यो आसा आनी एक वटेन थंय 2 ट्रक आसा आनी त्या ट्रकान त्यो सगळ्यो गाडयो भितर आसा. म्हाका दिसता त्यो गाडयो केन्नाच हांगासरल्यान हालोवपाचो कोणेच प्रयत्न करूंक ना आनी एकंदरान जे ट्युरिस्ट गोंयांत येता तांकां हांगासर येना फुडें पयलेच हें दृश्य दिसता. म्हणजे आमी म्हणटा अंत्रूज महाल आनी सगळे देव देवता म्हणटा आमी सगळे नटलेलो आमचो अंत्रूज महल आनी एंट्रन्साकूच हे पद्दतीन ह्यो गाडयो दिसल्या कारणान एक म्हाका दिसता लोकांची निराशा जावं येता. फर्मागुडयेंतल्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.